मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज वार मंगळार, आयज आसा ट्यूसडे आणि आम्ही न्ही सकाळ फुडें आयज भायर सरले ह्या पॅक मार्केटान आसा. तर एक्चुली न्ही सकाळ फुडें आतां आय थिंक 9 सुमार जावपाक येयले आणि आमी बाळ्ळी आसा. बाळ्ळी ना असं म्हणून इतले बेगीनच सोंपले काय घालपा आसा का न्ही आतां. तू गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. सो आमी आसा बाळ्ळी. म्हटल्यार एक्चुली न्ही आयज मंगळार आणि आयज न्ही सावड्ड्या शिगमो आसा. सो ताका लागून आमी वयता सावड्ड्या शिगम्या लागून. शिगमो पळोवपाक. शिगमो आफ्टर लॉंग टाइम. आफ्टर लॉंग टाइम कितें वर्सा एकूचदां आसता तो. न्ही तशें न्ही. आफ्टर लॉंग टाइम सावड्डे म्हणटा. सो एक्चुली काणकोण बीन आसा. काणकोण कितले रे 21 का 22 तारखेक कितें तरी. बट काणकोण न्ही खूब रश आसता आनी थंय सारके तितले न्ही हे बी आसना. म्हटल्यार कितें रमटामेळ चित्ररथ जे येता पळय ते तितले येयना. ताका लागून काणकोण म्हटल्यार नाका आसूं अशें म्हणून सावड्ड्याच या. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार काणकोण ज्या दिसा आसा पळय त्या दिसा पेडण्यां काय खंय तरी आसा. सो ऑब्वियसली थोडेशे जे कितें आसा पळय पळोवपाक मेळटलें म्हणून म्हटलें चल सावड्ड्याच या अशें म्हणून. पोरूय बीन आमी सावड्ड्याच गेल्ली न्ही शिगम्याक. ताका लागून अंदूय बीन आमी सावड्ड्याच वयता शिगमो पळोवपाक. आनी तें बरें जाता, कम्फर्टेबल. स्पेस बी व्हडलो आसा, सगळ्याक खंय रावपाक मेळटा, वयर सकयल सगळें. काणकोण थंय तितलें ऑप्शन आसना ताका लागून. की ताका आतां सकाळ फुडेंच भायर सरले आमी. कित्याक की मागीर सांजचे येवपाक जर भायर सरले न्ही जाल्यार मागीर आमी थंगच्यान हांगा पावता म्हणल्यार लेट जातलो. मागीर घरा बी वचपाक मेळपाना. डायरेक्ट शिगमो पळोवनूच वचपाक पडटलें अशें म्हणून. आतांच आयल्या. सो आतां पयलीं आमी घरा वतली आनी मागीर सांजची रेडी जावन शिगम्याक वतली. सो तेन्नाच मागीर डायरेक्टली न्ही सांजचे शिगम्याक वता तेन्ना मेळटा. ओके चलो. हांगा कितें जात्रा दिसता न्ही. तेणी तकली समती आंगड घातल्या. शिगमोत्सव. सकाळी आमी घरा कडेन आयली. घरा कडेन येवन आयज कांयच शूट केलें ना कित्याक की घरा कडेन काम चालू आसा. सो ताका लागून शूट आनी कांयच केलें ना. जस्ट घरा कडेन येयली, दनपारां जेवली बिवली आनी आतां न्ही सांजची कितली जाली रे 7 जावपाक येयली. 6:58 जाली. आनी आतां आमी वयता शिगम्याक. शिगमो न्ही एक्चुली पोरू बीन आमी खूब बेगीन गेल्ली. म्हळ्यार अशें 5:30 अशी वचून थंय रावल्ली. मागीर लेट स्टार्ट केला काळोख जातकीर. सो ताका लागून अंदू म्हटलें अर्दें मिस जालें जावं बट मातशें लेट या म्हणून. मागीर थंय वचून खूब वेळ वेट करपा आनी बेजार येता उबो रावपाक. मेन म्हळ्यार बसपाचें आसना, उबें रावपाचें न्ही. ताका लागून पार्किंगाक लागून मातशें बेगीन वचपाचें. बट आसूं म्हटलें पळोवया खंय ना खंय पार्किंग हें मेळटलेंच न्ही अशें म्हणून. सो आतां वचपाक भायर सरलें. घरा कडल्यान मां बीन कोण येयना म्हणपा लागली. ती पयलीं आमी वयतालीं सगळीं, आतां सो ती म्हणपा लागली येयना अशें म्हणून. आनी भायर पळयात सगळी झिलमिल जाल्या. 7 जाली न्ही ताका लागून. तर पळोवया आतां स्टार्ट जालें काय ना खबर ना. आमगे थंय बीन ती सगळी अजून रेडी जायत आसा. नेबर बी सगळी केन्ना वयतली खबर ना रे. हांव बीन हॅलो. सो आतां शिगमो जो आसा पळय न्हू तो फूल कंप्लीट असो करून पळोवपाक रावचें ना. पळोवया कशें कितें जें कितें पळोवपाक मेळटलें, जें कितें हांव पळयतलें पळय तितलेंच तुमकां शूट करून दाखयता. एक्चुली अशें आसता न्ही पयलीं ते दिवल्यांचो डान्स घडामोडणी ते सगळें पयलीं आसतालें. मागीर रमटामेळ आसताले आनी मागीर चित्ररथ जे आसा पळय ते आसताले. अंदू खंय चित्ररथ पयलीं मागीर रमटामेळ. खंय कित्याक रमटामेळ खूब जाता न्ही ताका लागून. काल मडगांव केपें आशिल्लो, पयर मडगांव आशिल्लो, खूब लेट सोंपलें. खूब म्हळ्यार लेट नायट अशें चलता ताका लागून खंय चित्ररथ पयलीं. म्हाका मातसो बी चित्ररथान इंट्रस्ट ना. तुका आसा रे? म्हाका बीन तेंच. हांव ताकाच लागून शिगमो म्हणटा कित्याक की रमटामेळ पळोवपा लागून. म्हाका चित्ररथान मातसो बी इंट्रस्ट ना पयलीं सावन. सो पळोवया कशें कितें पळोवपाक मेळटा. 1-2 तरी रमटामेळ पळोवपाक मेळ्ळा पुरो मन खूश. शिगम्याचें म्हणटकीर रमटामेळाचें नेट मोठो न्ही. पळोवया कशें कितें तें. ओके चलो अशें या नीट या.
अशें या नीट वचून मागीर रायटान या पार्किंगाक लागून. तर पयलीं म्हळ्यार पार्किंग सोदपाक जाय, कितलें चलपा पडटा तें पळोवया आनी मागीर एखादें मेळटा ना आमकां. ना अशें मेळपाना. अशें करून हांगा मेळटलें. काबराला हय हय थंय काबराला ऑफिसा कडेन ते सायडीन मेळटलें. तेच म्हणटा. ओके चलो मागीर दाखयता तुमकां पावत बेगीन. मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप में तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन।